नमस्कार. 2:05च्या खबरात अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार खबरो विस्तारात. विरोधी पक्ष फुडारी आणि ग्रीन ॲक्टिव्हिस्टांचो म्हादय प्रवाहाचेर दुसरे बसकेचे मिनिट्स पळोवन सरकाराचेर फोग. गोय सरकार खंय केंद्राचे तालार नाचता. म्हादय प्रवाहाचे दुसरे बसकेचे मिनिट्सांत म्हादयचे इन्स्पेक्शना विशीं एक उतर पासून ना. म्हादय प्रवाहाच्या वांगड्यांनी म्हादयचे इन्स्पेक्शन केले खरे, मात ते उपरांत जाल्ल्या दुसऱ्या बसकेच्या मिनिट्सांत कर्नाटकान महाराष्ट्रा आड घेतिल्ल्या आक्षेपांचो उल्लेख आसा. पूण म्हादय आनी गोंयचेर एक उतर ना. देखून विरोधी पक्ष फुडारी आनी पर्यावरण अभ्यासकांनी सरकाराचेर टिका केल्या. This shows that this government has sold Madai, sold our lifeline. It's a very open and shut thing. Lock, stock, barrel. Madai has been sold by this government, both this BJP government at the center and the state. This has been told, confirmed by the Home Minister Amit Shah. And basically we have no hope. And the only hope for us is declaring this Prava into a tiger reserve, wildlife tiger reserve declare केल्याक आमकां कितें होप आसपाक शकता. It does not only expose Goa's casual attitude. On the contrary, I would say it exposes Goa's collusion with Karnataka to get Madai diverted from Goa. So एक साधो तो नियाळ घातलो जाल्यार एक हिंदीन म्हणणें आसा, न खाया न पिया ग्लास तोडा बाराणा. ते भशेन हें म्हाका दिसता समरायज करूं येता. तो आमचे केसूय आयले ना, आमचे हियरिंगूय जालें ना, थंय तुमी रेफरन्सूय म्हादयचें केलें ना, तातूंत मिनिट्सांनी आयलें. ऑन द कॉन्ट्ररी कर्नाटका बरी सोय करता म्हणटा ते रेफरन्स येता, महाराष्ट्राचे रेफरन्स येता, पूण गोंयचे खंयचे कडेन कांय ना. कितें फायदो? गोंयच्या देगणांतले जी पळोवणी केल्लेली, महाराष्ट्राच्या एकंदर म्हादयच्या खोऱ्यांतली पळोवणी केल्लेली आनी जी कणकुंबी हांगा पळोवणी केल्लेली, त्या संदर्भातली कांयच नोंद जी आसा ही ह्या मिनिट्सा भितर घेतलेली ना. आनी एकंदर हे दोळ्यांक उदक लावपाचें प्रकरण जें आसा हें सद्या सुरू जाल्लेलें आसा. एकंदर हो विशय जो आसा, हो विशय गोंय सरकारान गंभीरतायेन जर दखल घेवंक ना जाल्यार आमी ह्या प्रकरणात शंटाले हें स्पश्ट जालें. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस आनी ओंकार फळारी. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता आड सोशल मिडियार मोहीम चलोवपी अनवळख्यांचेर गोंय पुलिसांनी कागाळ करून कारवाय सुरू केल्या. पुलिशेचे पंगड हरियाणा आनी हेर राज्यांनी दुबावीत गुन्यांवकारांचो सोद घेवंक रवाना. खासगी रानांच्या रुपांतरा विशीं मुख्यमंत्री सावंता आड सोशल मिडियार अपप्रचार चल्ला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या आड खाजगी रानांच्या कन्वर्जना वेल्यान एक पद्धतशीर मोहीम चल्ल्या. विधानसभा अधिवेशन सुरू असताना अकस्मात ही मोहीम सुरू जाल्ली. तातूंत सोशल मिडियाचेर अननोन नंबरा वरवीं कांय व्हिडिओ सर्क्युलेट जायत आसात. विरोधी पक्षांनी विधानसभा अधिवेशनात काडिल्ले मुद्दे ह्या व्हिडिओनी आसात. इतलेच न्ही जाल्यार गोंयांत व्हडा प्रमाणात घोटाळे आनी भ्रष्टाचार चल्ला म्हणूनय व्हिडिओनी म्हणला. सोशल मिडियार एक्टिव्ह आशिल्ल्या गोंया भायल्या कांय जाणकारांक गोंयांत हाडून तांकां मुख्यमंत्र्या आड पद्धतशीर अपप्रचाराची म्हायती दिल्या आनी व्हिडिओ करपाक पयशेय दिल्यात असो पुलिसांक दुबाव. हे व्हिडिओ राज्या भायल्या मोबायल नंबरावयल्यान सर्क्युलेट जायत आसात. त्या अनवळख्यांचेर पुलिसांनी कंप्लेंट लेगीत केल्या. तांकां सोदूंक गोंय पुलिशेच्यो टिमी हरियाणा आनी हेर राज्यांनी पावल्यात. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. नेरूल भाटलेवाड्यार एका घरात गॅस सिलिंडर लीक जावन स्फोट. आवय आनी चलो 20% लासली म्हूण कळटा. दोगांकूय हॉस्पिटलाक शिफ्ट केल्यात. राती गॅस लीक जावन रातभर उरिल्ल्यान खंय स्फोट जालो. पुलिसांचे मुळावे चवकशेंत कळटा. मजगतीं मांद्रे यश शूटिंग अकादेमीक शॉर्ट सर्किटान उजो. 25-30 लाखांचे लुकसाणीचो दावो. एका अनकॉन्फायन्ड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन म्हणटा. एक आसा ब्लॅवी, बॉयलिंग लिक्वीड एक्सपांड वेपरायज एंड देन एक्सप्लोड. हितून खऱ्यांनी न्ही उजो आसता, सरावंडींग उजो आसता आनी मदीं सिलिंडर आसता. पूण ही केस आहा पळय, हितून लिकेज जाल्यात. लिकेज जावन हो रूम पॅक आहा, पॅक जावन ती भितरूच उरल्या. आनी जेन्ना उरता पळय, तितून जेन्ना पेटोवंक वयता कितें, तेन्ना तिका स्पार्क जावन ती एक्सप्लोजन जावन तो खंयच्याल्यान तरी भायर सरपाक सोदता. सो ताका जागो भायर सरपाचो आसता पळय तो फक्त
दार आसता पळय तितूंतल्यान तो भायर सरपाक सोदता. सो ते एक जावंक शकता, पूण आमी हेजेर हे करपाक शकना. फक्त HP डीलर किंवा जे पळय तेंचो रिजनल ऑफिसर आसा पळय तेंचे कडल्यानूच सारकें एक्झॅक्टली कितें दोना भितरलें किंवा बाकीचे दुसरे कितें एखाद्रे इलेक्ट्रिकली कितें आसूंक शकता ते तेंचे कडल्यान. मजगती पेडण्या मांद्रे यश शूटिंग अकॅडमीक शॉक सर्किटान उजो लागून लुकसाण, कोणाकूच दुखापत जाल्ली ना. एक अरावंड 25 lakhs आमकां लुकसाण जाल्लो आसा. भितर आमचे एम्युनिशन आसलेले आनी प्लस गन आसले ते सगळे मेल्ट जाल्लेले आसा. लॅपटॉप आहलो, सर्वर आहले, सगळो आमचो कंप्लिटली डिस्ट्रॉय जाल्लो आसा. म्हाका येयला 5 सुमार फोन येयलो म्हाका. सेक्युरिटीन फोन केलो तेन्ना हांव हांगासर येयलो. फायर ब्रिगेडीक फोन आता फायर ब्रिगेडीक फोन लागना. लँडलायन केलो, सरान फोन केलो. मागीर हांगा फायर ब्रिगेड येयली. हांवें पयले जाल्यार हांगा पेट्टा ओके हांगासर येयलो. उजो पळोवपाक ट्राय केलो, उजो वच पावना. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार आनी मकबूल माळगेमणी. गोंय इंजिनियरिंग कॉलेजीच्या भुरग्यांनी लायनमॅनां खातीर स्मार्ट हेल्मेट आनी घडयाळ तयार केला. बंद लायनीक अकस्मात करंट आयल्यार ते हेल्मेट आनी घडयाळ खंय डिटेक्ट करतले. शॉक लागून लायनमॅन सोंपपाच्यो घडणुको हे टॅक्नॉलॉजी वरवीं कमी जातल्यो, वीज मंत्री सुदीन सांगता. ही नवी टॅक्नॉलॉजी चालीक लावपाचो विचार चल्ला. गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजीक safe instrument to find out when the current is passing through the line. And त्याप्रमाणे गोवा इंजिनियरिंग कॉलेज has come out with the instrument that one helmet and one watch which can give a beep by having a red beep that whether current is passing through the lines or not. साधारण 50-60 सेंटीमीटर मध्ये जातं. आणि त्यानंतर मध्ये जर करंट पास जाता जाल्यार he has to take म्हणल्यार साधारण ती बीप वाचतली म्हणल्यार हें जाय जाल्यार म्हळ्यार पावले बरोबर बीप ओके प्रिकॉशन टू सेव लायफ प्रिकॉशन टू सेव द लायफ. थळाव्या आमदारांनी फॉलोअप केल्यार फुडल्या वर्सा वास्को सप्ताहाक राज्य उत्सवाचो दर्जो मेळूं येता. मुख्यमंत्री उलयला. आमदार संकल्प आनी दाजीन हे विशीं कला संस्कृती खात्याक निवेदन दिलां. वास्को सप्ताहाक राज्य उत्सवाचो दर्जो मेळ्यार उत्सव आनीक मोठो उत्साह आनी उमेदीन जातलो म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. वास्कोचो फामाद दामोदर भजनी सप्ताह शेनवारा सुरू जालो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आमदार संकल्प आमोणकार आनी आमदार दाजी साळकारा सयत आयतारा देवाचें दर्शन घेतलें. हे वेळार दोनूय आमदारांनी वास्को सप्ताहाक राज्य उत्सवाचो दर्जो मेळचो अशी मागणी करपी कला आनी संस्कृती खात्याक प्रतिनिधित्व दिलां. वेळार फॉलोअप केल्यार फुडल्या वर्सा राज्य उत्सवाचो दर्जो मेळून व्हडा उमेदीन सप्ताह मनोवंक येतलो अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. दामोदर सप्ताहाच्यो सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा. आमी दामोदर सप्ताहाच्या निमित्तान देव दामोदर दर्शन घेवपा खातीर हांव आयिल्लो. त्या बरोबर आमदार बाबदाजी साळकार आनी संकल्प आमोणकर हे दोगूय जाण आसा. आमी एकंदर पळयता की वास्कोचो दामोदर सप्ताह हो तो गोंयचो उत्सव. गोंयभरच्यान ह्या सप्ताहाच्या निमित्तान हांगासर येता आनी हेका स्टेट फेस्टिवल करचे अशी आमच्या दोनूय आमदारांची मागणी आसा. संकल्पाची आहा, दाजीची आहा, स्टेट फेस्टिवल करचे. दोगांयनी आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटा कडेन फॉलोअप करून फुडल्या वर्सा पर्यंत ताका स्टेट फेस्टिवलाचो दर्जो दिवचो. आनीकूय बी बऱ्या पद्दतीन आमी फेस्टिवल हे मनोवपाक शकतले, चड मोठ्या प्रमाणात लोक हांगासर येवपाक शकतले. हांव परत एकदां ह्या फेस्टिवलाच्यो सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा दिता. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. ह्यो एक कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री दयानंद उर्फ भाऊसाहेब बांदोडकराची आयज 51वी पुण्यतिथी. त्या निमतान साबार राजकीय फुडारी तशेंच समाज कार्यकर्त्यांनी भाऊसाहेबाच्या पुतळ्याक फुलां ओंपून आर्गां ओंपलीं. मॉडेल असताना सगळं फोटो
जी आज पुण्यतिथी, त्या पुण्यतिथीच्या निमित्तान सरकाराच्या वतीन तांकां आमी मानवंदना दिवपा खातीर हांव म्हजे सयत आमचे पावर मिनिस्टर दवडीकर, तांच्या फॅमिलीतले सगळे मेंबर्स, CS, बाकी सगळे ॲडमिनिस्ट्रेशनांतले अधिकारी हांगा हजर आसा आणि तांचो सदोदीत सरकार तांच्या केल्ल्या कामाचो याद आनी व्यक्त करता. आमी पुराय समाज इश्टांनी रिनोवेट करपाक घेतला. ऑलरेडी ताचो डिजायन हो रेडी केला आणि तो डिजायन रेडी करता आसतना तांच्या फॅमिलीकूय विश्वासान घेतला आमी कशा पद्दतीन करता. तेजें बेगिनात बेगीन काम सुरवात जातलें आणि जाता तितके बेगीन काम पुराय करता. सर गेल्या वर्सा पाटी घातलेली सर, अजूनही 1 वर्स जालें डिले झालो. थोडोसो डिजायन आनी बाकीच्या कामां उशीर लागला, पण जाता तितके बेगीन आमी काम सुरवात. पर्वरी सोमारच्यान येरादारी सर्व्हिस रोडावेल्यान वळयल्या. फ्लायओव्हराच्या बांदकामा खातीर येवजण करतले. ही फक्त ट्रायल असून येस आयल्यार येरादारी खातीर होच डायव्हर्जन प्लान उरतलो अशें कळटा. सोमारच्यान पर्वरे फ्लायओव्हराच्या कामाक सुरवात जाली. ते खातीर येरादारी सर्व्हिस रोडाचेर वळयतले म्हूण भौशीक बांदकाम खात्यान कांय दिसा फाटीं कळीत केल्लें. त्या डायव्हर्जनाची सोमारच्यान ट्रायल सुरू जाली. एक डायव्हर्जन डेल्फिनोजा कडेन जाल्यार दुसरे गिरी माडानी. एज पर PWD जी नोटीस आसली जी फ्लायओव्हराचें काम आतां हे स्टार्ट जाता, ह्या विकान फूल फ्लॅश हे स्टार्ट जातले. तेज्या पयलीं ट्राफीक सेलान हांगा जे ट्रायल एक डायव्हर्जन जे एक्चुअल डायव्हर्जन आसलें पण तेजे ट्रायल घेतला की ट्राफीक मॅनेज कशें जाता ते पळोवपा खातीर. तेंच्यांनी ऑलरेडी सांगलेलें की सोमारच्यान जो ट्राफीक डायव्हर्जन हे जातले. सो तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळयतात की हे जे ट्राफीक डायवर्ट केला हे हा डेल्फिनो जे सिग्नल आहा थंयच्यान हे डायवर्ट केला. अशें ह्या हायवेक जे 2 डायवर्जन केल्या. एक आहा तो जो गिरी जो माडानी हांगा म्हणटा थंयसर 173 मिटराचो जो डायवर्जन केला आणि दुसरो जो डायवर्जन हो कोकेरो सर्कल डेल्फिनो सर्कला कडेन डेल्फिनो सिग्नला कडेन आमी उबे आहा आणि थंयसर आतां डायवर्जन केल्या. तुम्ही पळोवंक शकता ऑलरेडी तेंच्यांनी बॅरिकेड्स घातल्यान आणि सगळो जो ट्राफीक आहा तो भितरल्या सर्व्हिस रोडार तेंच्यांनी मूव केला. एज पर इन्फॉर्मेशन जो हांगाच्यान जो डायवर्जन केला जो हो 250 मिटराचो हो स्ट्रेच आहा थंयसर आतां खांब्याचें काम चालू जातलें. ह्या स्ट्रेचाक 3 खांबे येवपाचे आहा. एवरी 50-50 मिटराचेर हे 3 खांब्याचे हे काम आहा हे आतां स्टार्ट जावपाचें आहा. म्हणून हो डायवर्जन तुमी पळोवंक शकता आमी की फाटल्यान कशें ट्राफीक सेल हांगा सद्याक आतां उबे आहा आनी सगळो ट्राफीक आहा तो डायवर्ट करता. जांबोळी मोल्या आयतारा उसरा राती एका सेल्फ एक्सिडेंटात 60 वर्सां पिरायेच्या राजू भटाक मरण आयलें. रस्त्या वयल्या फोंडकुलांत पडून ताचें दुचाके वयलें नियंत्रण गेलें. कुशीक अंडरग्रावंड केबलिंगाच्या कामा खातीर मारिल्ल्या फोंडकुलांत तो पडलो आनी थंयच आगताक सोंपलो. अंडरग्रावंड केबलिंग कामाच्या कंत्राटदाराचेर कागाळ नोंद जाल्या. स्वतंत्रताय दिसाचे फाटभुंयेर गोंयांत BJP युवा मोर्चान तिरंगा रॅली काडपाक सुरवात केल्या. मुख्यमंत्री आनी आमदार संकल्पान मुरगांव तिरंगा रॅलीक बावटो दाखयलो. 13 ते 15 तारखे मेरेन घरांचेर तिरंगो हुबोवचो मुख्यमंत्र्याचो उलो. रॅलीक तरणाट्यांचो बरेपैकी प्रतिसाद. गोंयभर युवा BJPच्यो आमदार मंत्र्यांक घेवन तिरंगा रॅली. म्हणजे मोदीजीचे विजन आसा विकसित भारत 2047 फुडल्या 25 वर्सांचे विजन दवरून आमी सगळे जाण काम करता. एके वाटेच्यान आमी म्हणटा विरासत आनी विकास, विकास बी और विरासत बी. आमकां सगळ्या जाणांक ह्या देशाची विरासत कितें आसा हेंय खबर आसपाक जाय. आमकां ह्या देशाचो इतिहास कितें आसा होय खबर आसपाक जाय. ह्या देशा बरोबर स्वतंत्र जाल्ले पाकिस्तान आनी बांगलादेश म्हणजे 14 ऑगस्ट ह्या दिसा ह्या देशाची फाळणी जाली आणि पाकिस्तान तयार जालो आणि 1971 बांगलादेश तयार जालो. आणि आज आम्ही ज्या पद्धतीत समीराने सांगले की देश प्रेम आणि नेशन फर्स्ट ही भावना नासल्या कारणान त्या देशाची स्थिती कितें जाल्या ही आम्ही सगळे जाण पळयता.
आणि तेकाच लागून ह्या भारत देशाक देश प्रथम म्हणजे आम्ही हे लक्षात घेऊन आम्ही सगळ्यांनी जर काम केले आणि तीच भावना पुढे व्हरपा खातीर तिरंग्याच्या प्रती आदर दवरपा खातीर देश प्रथम ह्या भावनेंतल्यान आपल्या घराघराचेर तिरंगा लावचो, ह्या तिरंगा यात्रेत सहभागी जावचो. आमच्या देशाचे प्राईम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी जे आसात तेणे आख्खे देशाक आव्हान केलेलें आसा की ही जे आमचे 15 ऑगस्ट आसा ते आमी 11, 12, 13, 14, 15 तारीख पर्यंत मनोवपाचे डिफरंट प्रोग्राम आमकां दिलेले आसा. पार्टी लेवल आमचे स्टेट प्रेसिडेंट भाई सदानंद शेठ तानावडे यांच्यानी त्या प्रमाणे सगळे प्रोग्राम घडोवन घेतले आमी. वाळपयचे बाल भवनाचे बिल्डिंगेची दशा जाल्या. आमदार देवियान विधानसभेत इश्यू काडिल्लो. बिल्डिंगेक गळटी लागल्या, टॉयलेटींची सामकी दशा जाल्या. थंय वतल्या भुरग्यांच्या पालकांक अपकीर्त घडत म्हूण धाकधूक. आमदार देवियान इश्यू काडला. नवी बिल्डिंग बांदून मेळटली म्हूण थळावे मिडियाक सांगता. वाळपयच्या बालभवनाची दशा, थंय शिकपी भुरग्यांच्या पालकांक अपकिर्ताचो हुस्को. आमदार देविया राणेन विधानसभेत इश्यू काडिल्लो. आता थळावे म्हणटा आमदारान इश्यू काडिल्लो बिल्डिंग नव्यान बांदची. हे न्हू बालभवन 2 वर्सां जाली टिचरीक सांगता की मातशें सारकें करा म्हणून, म्हणजे नळे बिळे घालून अशें कोण मेळटा जाल्यार सारकें करून दिया म्हणल्यार. टिचरीक बी कोण मेळना न्हू. बाबीन विधानसभेन आमची केस घेतल्या म्हणून आनी ती पावसान न्हू खूब अशें गळटा सगल्याक आनी भुरग्यांक बी खूब त्रास जाता. वॉशरूम आसा न्हू भुरग्यांचो तो मातसो नवीन करून दिवपाचो. तो खूब असो जुनो जाल्लेलो आसा आनी भुरग्यांक त्रास जाता भितर वचप वॉशरुमान. आनी पावसा खातीर पावसाच्या दिसांनी हे सगळे गळटात नळ्यासून उदक. हय आमकां खबर आसा की भाभी करतली, कित्याक तेणी सांगला आपूण करतली म्हणून. भुरगीं हांगा खूब आहा, टिचर्स बीन सगळे बरे आहा. फक्त एक प्रॉब्लम आसा तो फक्त ह्यो बिल्डिंगेचो. खंय मॉडर्न अशें पडत भुरग्यांचे रिस्क न्हू मातशें, खंय पडत बी जाल्यार. भवन आसा ते जवळ जवळ 30 ते 35 वर्सां पयलीं बांदलेले आनी ह्या बालभवनान कितल्योश्योच गोश्टी आसा. हेजे रूफ म्हणू नाका, फ्लोरींग म्हणू नाका. मागीर जी टॉयलेट आसा ती टॉयलेट सारकी ना. टॉयलेटीचे सगळे जे रूफ आसा तो कोसळोन पडटा. हांगासर उदक गळपाचें सारकें येना. चारय वाटेन सगळीं झाडां आसा. हेज्या वयर रुफाचेर सगळीं झाडां जाल्लीं आसा. गोंय सरकार मुर्तीकारांक मुर्ते फाटल्यान 100 रुपया आधारभूत मजत दिता. ताचे परस सरकारान मुर्तीकारांक माती आनी रंग आधारभूत रेटीन दिवचे. तशें केल्यार कलाकारांक मोठो आदार जावं येता. फातोडेचो मुर्तीकार तुळशीदास नायक सांगता. आदी चिकण माती मेळटाली, थंय आतां बिल्डिंगो जाल्यो. मुर्तीकारांची फिर्याद. आमकां सरकार हे दितात मुर्ती फाटल्यान 100 रुपया दितात, पूण तातूंत कला जायना. ते कितें आसा ते हेल्प म्हणून जाता. आज सरकारान तर आमकां माती, तर कलाकाराक माती कलर हे ते कन्सेशन रेटीन तर आमकां तर दिल्ले तर जाय. कळ्ळें? ते जे कितें पळय आमकां पळय मेळटा जाल्यार ताज्या ते श्रेश्ठ आहा म्हजें मत. बाकीचे कलाकार कितें विचार करतात ते म्हाका नाका, पूण म्हजें मत हांव सांगता. तातूंतल्यान कितें मेळ्ळें तर जाय तर आमी त्या हातूंतल्यान कितें तरी करून हे म्हारगायेक हें करूं शकतात. कलर जाय ते मारपाक जाय. बरी म्हारग पडटा. हांगा 40 किलाचे कोते हांगा ट्रान्सपोर्ट धरून जवळ तो 100 रुपया कितें करता. पूण चित्रकारांनी म्हाका इतलेंच, जर तर आज कला आज जिवंत दवरतलो तर जाय. आनी कलाकार म्हणून आज गोंयकाराक तर आज नामना आसात न्ही, ती तर नामतो टिकून दवरतलो तर जाय. ह्या घरान प्रत्येक व्यक्तीन ह्या मातयेर हात घालून ही मुर्ती घडोवची. हो आशिर्वाद, हो आराध्य दैवताचो आशिर्वाद तांकां सदोतीत मेळटलो, तो म्हाका मेळ्ळा.
ही आशिल्ल्यो दनपारच्यो खबरो परत रोखडेच मेळ्ळ्या. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रूड.